कुंकळे आज पुलीस स्टेशनार आमकां येवपाचें कारण एक आसा. डोंगरार म्हणून एक गांव आसा, गोंगळ म्हणून एक गांव आसा हांगासर. त्या गांवान एक 3-4 जाण दादले एक 20-25 जाणांक घेवन येतात आनी त्रास करता. थंय खंय एक दुर्गाचें देवूळ बांदलेलें आहा. त्या दुर्गाचे पुजेक थंयसर येयनाल्यार त्या बायलांक त्रास करता. रस्त्यार वयताना त्या बायलांक त्रास करता. तेंची भुरगीं इस्कॉलाक वयता, तांकां धमकी दिता, तुमकां जर देवळान बिवळान येवंक जाय, आमी सांगता तशें तुमी ह्या गांवांत रावंक जाय, आमकां जाय तशें तुमी वागोवंक जाय. असल्या रितीनी दादागिरी करून हे देवळाचे हे करता. वयल्यान देवळांचे थंय भजन करतना सबंद गांवांक रस्तो सगळो आडोवन दवरतात. खंयसून येतात, कितें येतात तांकां कांय खबर ना. ते 3 जाण आसा ते थंयसर गांवांत रावपाचे. अरविंद आनी कोण तरी अशें म्हणून कोणाची नांवां तेंच्यांनी दिल्या. ते 30 जाण थंयसर गांवांत लागीं खंय तरी रावता दिसता. ते येवन त्रास करता. ही बायलां रातची खंय वयतले जाल्यार तांकां त्रास, इस्कॉलान भुरगीं वयता जाल्यार तांकां त्रास, आनी कितें जाताल्यार भुरग्यांक त्रास. तांकां ही रावता थंयसर जाल्यार तो अशे रितीन करता. आमी आज पुलीस स्टेशनार तेंची कंप्लेंट दिवपाक येयली की तांकां थंयसर तांकां रक्षण करपाक जाय. बीट पिसीन थंयसर वचपाक जाय. हांवें आतां PSI आसलेली, आज आयतार आसल्या कारणान PI नासलेलो, म्हणून PSIक सांगला की थंय आमचे बीट PC आहा पळय ताका थंय धाडा म्हणून. कित्याक तांची काळजी घेवपाक जाय. हे पळय ह्या बायलेक आनी अक्षरशः धमकी दिल्या, तुजो घोव बेंगलोराक रावता आनी तुज्या घोवाक कितें करूंक जाय तें आमी करता. तो बेंगलोरचो बेंगलोर उरतलो, तुजे इस्कॉलान भुरगीं आसा ती इस्कॉलान उरतली, काबार करतली आमी सगळ्यांक म्हणून. हे कितें, हे गोंय का कितें चल्लें कितें म्हणून ती आज तेंच्यांनी म्हाका मुद्दम आपयले आनी कंप्लेंट आयक ते कितें सांगता. कितें दिसता की हांगा बिहार जाता अशें? हे पळय हांव खंयच्या गांवाचें नांव घेना, पण भायले लोक हे येतात, खंयच्या गांवाचे हांगासर लोक येतात. हे आमचें गोंय मिनी इंडिया जाला कशें. खंयच्या गांवचे लोक येतात. तेंच्या गांवांत ते लोक कितें आसा म्हणून खबर ना, कितें तांचो हिस्ट्री आसा ती खबर ना. हांगा पुलीस फॉर्म तेंचे भरलेले आसना आनी कितें तरी अशी दादागिरी करून लोकांक हांगा तेंच्या गांवा प्रमाणे ते हांगा मारूंक वचून सोदता काय कितें. कसली हुकुमशाही कसली. कितें एक्शन घेता ना आता आम्ही कंप्लेंट दिली आसा. त्याने सांगला तांकां आपयता बी म्हणून तेंचेर एक्शनूय घेता म्हटलं. तुम बताओ रे तुम्हारा क्या हुआ. वो हमारे घर में आया था और बोला जो तुम्हारा पति कहाँ रखता है. मैं बोला बेंगलोर में. बाद में बोला जो तुम्हारा कंपाउंड इलीगल है, कंपाउंड हटाओ. तो मैं बोला उसको कंपाउंड हटा देगा, आप लोग हटाओ, हम फिर रेडी कर लेगा. उसके बाद बहुत सारा मतलब बात बोला, ऐसा जैसा खूब धमकी दिया. बाद में मैं नहीं चुप हुआ तो वो बोला जो हमको कुछ माथा फट रहा है, हम कुछ कर बैठेगा. मैं बोला करके दिखाओ. बाद में बोलता है जो तुम्हारा बच्ची और तुम्हारा पति उधर ही रह जाएगा, तुम्हारा घर भी टूट जाएगा और तुम गोवा छोड़ना पड़ जाएगा. अगर कंप्लेंट भी किया पुलिस भी तो हम तो फिर वापस आएगा करके. तो इसके लिए वो हमको कुछ सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चे को सुरक्षा चाहिए और हमको कुछ नहीं मांगते हैं. बस बच्चे पति सब सुरक्षा रहे. आपका नाम क्या है? सुनीता पंडित. सुनीता पांडे. जी. पळय ह्याच्या घरान खंय भितूर सोरो मुखारी मास्क मुखारी. हमारा घर पे 20-25 लोग आए आके बोलो. 25 लोग है, 20-25 लोग आके पूछ रहे मेरा पति को धमकी दे रहा है ऐसे. लाइट क्यों निकला, वो नहीं निकला. तो लाइट कौन निकला हमको पता नहीं. तो कंप्लेंट क्यों किया बोलता है लाइट के लिए. लाइट कंप्लेंट भी नहीं दिया हमने. अशा प्रत्येकाला किती तरी प्रॉब्लेम असा. हाँ ऐसा होता है. ऐसा आके धमकी दे रहा है मेरे पति को, मारने के लिए आया. मेरे पति को एक थप्पड़ भी मार लिया. अभी कंप्लेन किया आपने? नहीं किया था. अभी कंप्लेंट किया ना. अभी किया हमने कंप्लेंट किया. अगर मोबाइल भी छीन लिया था हमारा हाथ से, छीन के सबका हाथ में इसका हाथ में दे रहा था. म्हणजे अशी फकाडा कशी करता मोबाईल घेऊन. तू गे रे असे करू. उसको वीडियो था डिलीट करने के लिए मोबाइल छीन लिया था उन लोग को. आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला.